नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय हेका कणग्यो आमी म्हणटा स्वीट पटेटो हे उकडल्या आनी हे उकडून न्ही आतां हेंच्यो साली वयल्यो काडल्या आनी हे पळय कुडक्यो केल्या आनी हांची न्हू आमी खीर करुया आतां. आनी ह्यो वेलच्यो आसा पळय त्यो वेलच्यो सोलल्या आनी नाल्लाचो रस काडला तेन्ना त्यो तेच्या बरोबर वाटल्या. हे एक पिंच मीठ. आनी आतां ही खीर करपाक साहित्य कितें लागतलें तर हे पळय साबुदाणे आसा ते फुगयल्या उदकान, हे आसा उदक, साखर, हे आसा दोशी कडले कितें आसा नाल्ल कातलां वाटलां आनी तेचे रस काडला. हे आसा एक पेलो दूद, हितून चमचो घातला कित्याक तें दूद म्हणून कळपाक जाय म्हणून. हे आसा वॅनिला एसेन्स आनी हे आसा होच एक चमचो कस्टर्ड पावडर आनी तो असो उदकान घातला आनी असो मिक्स केला. दुदानूय घातल्यार जाता. आनी हे आसा एक चमचो तूप लागतलें. आनी आतां आमी सुरू करुया खीर करपाक. तर पळय आतां हे पळयात पॅन तापलें काय तातूंत एक चमचो ल्हानसो तूप घातलां. हे पळय आनी इल्लेशें घालता. आतां हें जालें. आतां कितें करपाचें तातूंत न्ही हे पळय हे आसा साबुदाणे हे घालपाचे आनी हे साबुदाणे आसा पळय ते आपल्या आवडी प्रमाणे घालपाचे. थोड्यांक चड नाका, थोड्यांक कमी जाय अशें आसता. आतां तातूंत न्ही उदक घालुया. इल्लेशें घालपाचें उदक. हे पळय हांवें भरून घेतलें पण इल्लेशेंच घातलां. आतां हे मातशें बरें शिजूं दी. आतां हे पळयात हे साबुदाणे आसा पळय ते हांवें उदकान फुगत दवरलेले न्ही ताका लागून ते हे पळय रोखडे शिजले. पळय शिजले आतां ते पळय कलर चेंज जालो पळयात म्हणजे ते शिजले. आतां न्ही तातूंत कितें करपाचें हे पळय हे नाल्लाचो रस घालपाचो. दाटूच काडला. आनी हेका मातशी उकळी येसर रावुया. हे पळय अशेंच ढवळूंक जाय म्हणजे ते आंगार उसळना मागीर. आतां न्ही तातूंत हे पळय कस्टर्ड पावडर घातला. आनी आतां तातूंत न्ही हे पळय दूद घालपाचें. आतां तातूंत न्ही हे पळय एक पिंच मीठ आसा ते घालपाचें. ड्राय फ्रुट्स तुमगेर आसा जर घालपाचें. हांव हे पळय 2 घालता. आनी आतां न्ही भितर हे पळय कणगी आमी हे केले स्वीट पटेटो पळय तो घालपाचो.
अशी केल्ली खीर न्ही बरी लागता, टेस्टीक जाता सारकी. आनी कोणग्यो तुमकां आनीक जादा जाय जर जादा घालपाचे, पण भितर न्ही आतां हे साबुदाणे आसा न्ही ताका लागून आनी ते कस्टर्ड घातला इल्लोसो, ताका लागून मागीर ती रोखडे दाट जाता. आतां न्ही तातूंत कितें करपाचें, हे पळय एक पाव चमचो सुमार व्हॅनिला एसेन्स घालपाचें, इल्लेशें वास मातसो बरो येता. ते तुमच्या कडेन ना आतां एसेन्स, जर ना घातल्यार जाता, आसल्यार घाला. आतां एका खतखतो येवनी जालें, रेडी टू सर्व. इझी रेसिपी आनी बेस्ट लागता. आतां हे पळयात जालें, हे पळया. आनी समजा आतां तुमची चड खीर आसा जर तुमी अर्दो चमचो सुद्दां आनी मीठ बीन घातल्यार जाता, तशें म्हणजे आपल्या आवडी प्रमाणे. आणि बारीक पाव चमचो सुमार हांवें घातलेलें मीठ. आतां हे पळय बरोबर जालें न्ही. हे पळय आनीक समजा तुमकां आनीक हातून न्ही कोणग्यो बीन घालूंक जाय जर तुमी घालूं शकता. हे आतां सुक्कें जातलें मागीर बरें दाट. हे पळय आनी स्वीट पोटॅटो न्ही ते गोडूच आसता म्हणून हांवें साखर थोडीच घातल्या न्ही ती. आनी तुमकां जर गोड चड जाय जर आनीक घालूं शकता. आतां रेडी टू सर्व. हे पळय जालें. आतां असोच खतखतो आयिल्लो तेका हांवें बारीक गॅशीर दवरलेलें, ते वेवस्थीत जालें. पळय आनी हे साबुदाणे एकामेकाक लागचे बीन ना, दसोन उरचे बीन ना. कित्याक सांग, तातूंत सकयल पयलीं तूप घातिल्लें न्ही म्हणून. आतां जालें, ही खीर रेडी टू सर्व करुया. ही पळयात आतां ही रेडी जाली. आनी ही न्हय कोणग्यो आनी साबुदाणे घालून केल्ली खीर खरीच बरी लागता खावपाक. कळ्ळें. आनी हातून कितें ते दाळ आसा हें आसा तशें बीन ना, आनी कितें बरी लागता ही खावपाक. आनी असली न्ही तुमी मुद्दाम करून पळया. आनी पळय बरी जाल्या पळयात. पळयलें, अशी तुमी करा. आनी हेचेर वयर हे पळय किसमीस घातल्यात 2 आनी रेडी टू सर्व केल्या. आनी आतां न्ही तुमी कितें करा, तुमच्या घरा ही करून पळया. म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजोवंक विसरूं नाका. तशेंच हो तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयला म्हणून तुमकां हांव पळयतलें खरेंच सांगता, मना पासून देव बरें करूं.